प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 7वो विसवोर वोड 1 ते 13 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फारिजियो आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक तावन येवन ताचे सोरशीं एकठावले आनी ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयले. फारिजियो आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्या चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात सामके बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेविनात आनी ते सांबाळटात त्यो धेरोय सोबार चाली आसात ते यो पात्रां कोळशे आनी कणशाचे आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें प्रतिपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमां दोंग्या विशीं आदींच सारकें सांगून दवरलां. ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वांकाडटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तोर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात अशें बरोवन आसा ते प्रमाणे देवाची आज्ञा साडून मनशाचे चाली तुमी पाळटात. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितल्या म्हूण हुशार तुमी. तोर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक व आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारतो तें हांवें कोर्बान केलें म्हणचे देवाक भेटयलें. ते उपरांत आपल्या बापाय व आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. हे भाशेन तुमी दिवून आयला ते शिकवणेंतल्यान देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी कोत्तात. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान आमकां खूब वस्तू जेजू शिकयता. आनी कितें घडटा, जेजू जेरुजाल्याक हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री जेरुजाल्या कडसून येतात आनी जेजू कडेन येतात. आनी जेन्ना ते जेजू कडेन येतात ते पळयतात की जेजूचे शीस आपले हात धुयनात. जेजूचे शीस जे हे जुदेव कोत्तात ते त्या रिती प्रमाणे चलनात. आनी जेन्ना ते पळयतात ते आतां अजाप जातात. ते म्हणटात, हे कसले शीस, आमी कितल्यो वस्तू कोत्ता, आमी हात धुता, आमी सगळीं आमची पत्रां धुता, आमचे सगळे घरां आमचे सगळ्यो वस्तू जेवच्या आदीं आमी धुता. आनी हे लोक जे जुदेव म्हणटात, जेजूचे पाटलावदार म्हणटात, हे आमच्या रिती प्रमाणे काम करणे खिंचल्ले लोक म्हणटात. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू तांकां ह्या सई वडीन आयज कितें म्हणटा, तो म्हणटा, इजायास प्रवादान तुमच्या वयर तुमी ढोंग्या वयर पयलेंच बरोवन दवरलां. तुमी फकत म्हाका उतरांनी वाखाणटात पूण तुमचें काळीज पयस आसा. भाव भयणीनो, जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक ह्या फारिजियांक कितें म्हणटा, तो म्हणटा, जें इजायास प्रवादान पयलेंच बरोवन दवरलेलें तें आतां घडून येयलें. कित्याक हो लोक फकत देवाक आपल्या उतरांनी आपल्या जिबेन वाखाणटा पूण ताचें काळीज पयस आसा. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया. आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी खरे क्रिस्तांव, आमी आमकांच हो प्रश्न विचारया. समजा जेजून म्हणलेलें आमकां, तुमी फकत म्हाका तुज्या उतरांनी वाखाणटात पूण तुमचें काळीज पयस आसा. जेजू सोत सांगतलो आमकां, हो खरेपणी तो आमकां ही उतरां आमकां लागची ना. आमी आमकांच विचारुया. कितले फाटी आमी मागणें कोत्ता, खूब आमी देवस्पण कोत्ता, खूब धर्म कोत्ता, उतरांनी आमी खूब मागणें कोत्ता, पूण आमची उतरां काबार जाल्या उपरांत आमच्यो कोन्यो कश्यो जातात. आमी कशे भाशेन आमी जियेता, कशे भाशेन आमी देवाक वाखाणटा,
फकत उतरांनी आमी कोन्यांनी आमी दाखयता की खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा 7वी वडीन म्हणटा हो लोक फकत म्हाका नमस्कार करता आपल्या कायद्यांनी, जे तांकां पुर्वजांनी शिकयलां त्या प्रमाणे, मनशाच्या कायद्या प्रमाणे, पूण म्हाका म्हज्या उतरा प्रमाणे चलनात. जे हांवें तांकां म्हज्या उतरान सांगलां, ज्या भाशेन हांवें तांकां सांगलां, मोगान चलात, खुरपीन चलात, काकुतीन चलात, एकामेकाचो मोग करात, ह्या कायद्या प्रमाणे जे म्हज्या उतरान हांवें तांकां सांगलां तेजे उतरा प्रमाणे चलतात काय. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी खरें म्हणटा आमी क्रिस्तांव, देवान जेजून आमकां फकत 2 कायदे दिल्यात, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, दोनूच. आनी दोनूय एक करशी जाल्यार फकत एकूच कायदो दिला, मोगाचो कायदो. आनी मोगाचो कायदो म्हणजे कितें? जेन्ना आमी देवाचो मोग करता, आमी देवाचें उतर पाळटा. आनी हें देवाचें उतर पाळूंक जाय जाल्यार, हें देवाचें उतर करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय पयलो देवाचो मोग. आनी देवाचो मोग आमचे भितर केन्ना उतयला देवान? पवित्र आत्म्या उदेशीन जेन्ना आमी जेजूक सोमी आनी देव मानला. म्हणटच ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानला, देवान आमकां फुकट आपलो पवित्र आत्मा दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मोग आमचे भितर ओतयता. त्या मोगा वरवीं आमकां मोग देवाचो वाडटा आनी देखून आमी देवाचें उतर पाळटा. ना तर भाव भयणीनो, हो मोग आमचे भितर देवान ओतूंक ना जाल्यार, आमकां पवित्र आत्मा मेळोंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले, आमी फकत कायदे सांबाळटले, आमी फकत ज्या मनशाच्या रिती प्रमाणे हाणें कितें सांगलें, ताणें कितें सांगलें, कोणें कितें सांगलें जाल्यार आमी करतले, कित्याक आमी फकत मनशाच्या कायद्या प्रमाणे चलतले. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता, आमकां देवाचो मोग आमचो मोग देवा कडसून वाडटा, आमी देवाचें उतर पाळटा. जेजून सांगलां आमकां जुवाचो 14-20 वड 23, तो म्हणटा तुमी खरें म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर करात, म्हजें उतर पाळात. बिश्टें उतरांनी म्हाका सांगिनाकात की तुमी जो म्हजो मोग करतात म्हणून. मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर पाळात. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा, आतां आमी आमच्या भाव भयणीचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करतले. म्हणजे जेन्ना आमी उतर पाळटा, देवाचो मोग करता, हो मोग जो आमी आपणायता देवा कडसून, हो मोग आमच्या भाव भयणांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या फामिलीक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन, आख्या संवसाराक आनी दुस्मानांक पासून आमच्यान दिवंक जाता. कित्याक हो मोग आमी देवाचो मोग, मेन नासलेलो मोग आमी आपणायला म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां ह्या शिवर्तमान शिकयता की खरेपणी आमी हे उतरान रिगून रावंक जाय, आमी खरेपणी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता? तो 13वी वडीन सांगता आमकां, तो म्हणटा हे भाशेन तुमी दिवून येयल्यात ते शिकोवणेंतल्यान देवाचें उतर तुमी निरफोड करतात. देवाचें उतर आमी निरफोड कशें करतले? आमी फकत आयकतले. जेन्ना देव कोण आमकां परगट करता, आतां दिसपट्टें देवाचें उतर तुमी आयकतात, तें उतर आयकतल्यात तुमी, एका कानान आयकतल्यात, दुसऱ्या कानान सोडटले. पूण ज्यो कोन्यो आमच्यो आहात त्यो दुसरेच भाशेन आसतल्यो, आनी त्या भाशेन आमी देवाचें उतर निरफोड करता. हें निरफोड करिना पासत, करूंक नाका आमकां. आनी आमी देवाचें उतर पाडूंक जाय जाल्यार आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावुया, देवाचें उतर आमी पाळुया. आनी खरेपणी हो देवाचो मोग जो पवित्र आत्म्या उदेशीन देव आमचे भितर ओतयता, तो मोग आमी आपणावया. आनी तो जेन्ना आमी आपणायला, जेन्ना तो मोग आमी अणभवला, तो मोग आमी आतां दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.